नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महाराष्ट्र भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदाचेर देवेंद्र फडणवीस हांची निवड. सरकार स्थापनेचो दावो फाल्यां सांजे 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर सोपूतविधी. सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिसा निमतान खासा सुवाळ्याचें केलें आयोजन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची खासा उपस्थिती. रेल्वे मळार अदीक दक्षताय आपणावपा खातीर रेल्वे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी विधेयका विशीं सभाघरात दिली माहिती. नौदळ दिसा निमतान ओडिसांतल्या ब्लू फ्लॅग दर्यादेगेर जाली कार्यावळ. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आसल्यो हाजीर. प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबीं. पेंगळ चक्रीवादळाक लागून पुदुचेरी आनी तामिळनाडू राज्यांत लोकजीण विस्कळीत. गोंयांत लेगीत येलो अलर्ट केला जारी. पळया खबरो विस्तारान. महाराष्ट्र भाजपा विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हण निवड जाले उपरांत देवेंद्र फडणवीस हांणी राजभवनाचेर वचून राज्यपाल पी.एस. राधाकृष्णन हांची भेट घेतली. सरकार स्थापन करपाचो दावो तांणी केले उपरांत देवेंद्र फडणवीस काळजीवाहू मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी जोड पत्रकार परिशद घेवन आपल्या राजकीय भूमिकेची माहिती पत्रकारांक दिली. आजपर्यंत निर्णय घेत आलो आहोत आणि पुढेही राज्याच्या प्रगतीकरता एकत्रितपणेच निर्णय हे या महायुतीच्या सरकारमध्ये होतील हा मला विश्वास आहे. मी स्वतः काल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या आमदारांची आणि महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील या ठिकाणी ही इच्छा आहे. त्यामुळे त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल हे मला या ठिकाणी पूर्ण मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही तिघही दादा असतील, शिंदेसाहेब असतील आणि मी असेल आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्रपक्ष आहेत एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू. विशेषतः सांजे 3 वरां आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. अतिशय बहुमत आहे की त्याच्यात आता कुठेही सांजे 3 वरांचेर भाजपा विधिमंडळ फुडारी देवेंद्र फडणवीस, काळजीवाहू मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री अजित पवार, भाजपाचे राष्ट्रीय निरीक्षक विजय रूपानी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि हेर मानेस्तांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल काम उत्तम पद्धतीने मनापासून करू आणि जो आश्वासन कालच्या आम्ही निवडणुकीच्या काळामध्ये दिली गेलेली आहेत ती आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या करता आम्ही योग्य पद्धतीनं राज्याला पुढे नेण्याचं काम करू. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे सरकार स्थापन होत आहे याचा आनंद आहे मला. खरं म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढं बहुमत महायुतीला कधी मिळालं नव्हतं आणि या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने व त्यामध्ये सर्वच आहेत आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, सर्व घटक या राज्यातला प्रत्येक मतदार याने महायुतीवर मतांचा वर्षाव केला आणि एक ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान असा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळाला. यामागे नक्कीच गेल्या 2.5 वर्षाचं काम जे आहे आम्ही केलं तिघांनी मिळून आणि आमच्यामध्ये काही कोणी मोठा कोणी छोटा असं काही नव्हतं. आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो. आमचा उद्देश एवढाच होता की मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला आम्ही काय देणार आहोत हे महत्त्वाचं होतं आणि एक सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम केलं आणि म्हणून सर्व मतदारांना मी मनापासून धन्यवाद यापूर्वीच दिले.
सांजे 3 वरांचेर भाजपा विधिमंडळ फुडारी देवेंद्र फडणवीस, काळजीवाहू मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भाजपाचे राष्ट्रीय निरीक्षक विजय रुपाणी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि हेर मानेस्तांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल पी.एस. राधाकृष्णन हांची राजभवनाचेर भेट घेवन सरकार स्थापन करपाचो दावो केला. महाराष्ट्राचे नवे मुखेलमंत्री म्हण देवेंद्र फडणवीस हे फाल्यां 5 डिसेंबराक सांजेच्या 5 वरांचेर मुंबईतल्या आझाद मैदानाचेर आयोजित खासा कार्यावळीत पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतले. प्रधानमंत्री सयत केंद्रातले फुडारी आनी भाजप शासीत राज्याचे मुखेलमंत्री ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. मजगतीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी देवेंद्र फडणवीस हांकां परबीं भेटयली. भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र विधिमंडळ फुडारी पदाचेर देवेंद्र फडणवीस हांची आयज एकमतान निवड जाली. केंद्रीय निरीक्षक विजय रुपाणी हांणी देवेंद्र फडणवीस हांच्या नांवाची फुडारी म्हूण घोशणा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला महाराष्ट्रांत लोकसभे उपरांत जैताची माळ सुरू जाल्या. महाराष्ट्रांतल्या जनतेन दिल्ल्या जनादेशा खातीर आपूण मना काळजांतल्यान उपकारी आसा अशें विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें. देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे.पी. नड्डा साहेब यांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि त्याचसोबत ज्यांनी या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अतिशय ताकदीनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासोबत तळ ठोकून कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि या निवडणुकीत अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली, ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह यांचे देखील आभार मानतो. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि महाराष्ट्राच्यो भाजपाच्यो निरीक्षक निर्मला सीतारामन हांणी राज्यांतल्या नव्या सरकाराक परबीं भेटयल्या. महाराष्ट्रांतल्या 14 कोटी जनतेन दिल्लो निर्णय भारता खातीर एक संदेश जावन आसा अशें तांणी सांगलें. देशांत अनिश्चितता आनी उदरगतीच्या प्रक्रियेक येता त्या आडमेळ्यांक पळोवन जनतेन उदरगतीच्या वटेन भरघोस मतदान केल्ल्याचें तांणी म्हळें. महाराष्ट्राच्या फुडारा खातीर भाजपाच्या जाहीरनाम्यांत दिल्ल्या सगळ्या आश्वासनांची पूर्तताय जातली अशें सांगून नव्या फुडाऱ्यांच्या नेतृत्वा खाला डबल इंजिन सरकारान राज्याच्या उदरगतीक नेट दिवचो आनी देशांतलें पयलें राज्य म्हूण नामना मेळोवची असो हावेस तांणी उक्तायलो. 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है. महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संविधान दिसाची सगळ्या देशवासियांक परबीं भेटयल्या. आयज सर्वोच्च न्यायालयान संविधान दिसा निमतान खासा सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. भारतीय संविधानाचें हें 75वें वर्स. पुराय देशा खातीर अभिमानाचें वर्स आसा अशें म्हणटना आमचें संविधान हें आमचें वर्तमान आनी भविश्याचें मार्गदर्शक आसा. फाटल्या 75 वर्सांत देशाचेर जीं आव्हानां आयलीं त्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करपाक योग्य मार्ग संविधानान दाखयला अशें तांणी सांगलें. सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है. मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं. साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण
पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। घेऊया एक लहानसं विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. ESIC म्हळ्यार राज्य कामगार विमो महामंडळाच्या दिवचलेंतल्या 6व्या फांट्याचें उक्तावण दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हाजेरींत जालें. दिवचल उद्देगीक वसणूक वाठारांत ह्या फांट्याचें उक्तावण जालां. ह्या फांट्याक लागून 70 आनी दिवचल म्हालांतल्या लावार्थ्यांक फायदो जातलो अशें ह्या वेळार उलयतना आमदार डॉ शेटये हांणी सांगलें. कामगार वर्गाच्या हिता खातीर ESIC करीत आशिल्ल्या कामाची आमदार डॉ शेटये हांणी आपल्या उलोवपांत तोखणाय केली. ह्या नव्या फांट्याक लागून कामगार वर्गाक बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो अशें तांणी मुखार सांगलें. लास्ट 3 वर्साचो डेव्हलपमेंट सांगता ते दिसा वनाचन फॉलोअप करता. हाऊसिंग बोर्डा कडल्यान आमी 20,000 जागा घेतली. 14 कोटींक आमी ती गोवा हाऊसिंग बोर्डा कडल्यान जागा घेतली. मुळगांव सेंट्रल गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह करून घेतली. ह्या प्रोसिजर आमकां 1.5-2 वर्सां लागली. आमी कंटिन्युअसली फॉलो करता. आज ते जागेचे सध्या ऑलरेडी हे करता आमी. कंपाऊंड हॉलाचे 2 कोटीचे काम चालू आसा. जे जागा एक्वायर जाला, कंपाऊंड हॉल जाला, म्युटेशन करून घेतला. आणि आता ही कसली गोष्ट इझी नसता. केन्ना केन्ना स्वतःची जागा म्युटेशन करपाक बरी असता. सरकाराचे इतले एनओसीचे कटकटी असता. कंटिन्युअसली फॉलो करता. प्लस त्याच्या त्या हॉस्पिटलाचो 150 बेडेड हॉस्पिटल 300 कोटीचो प्रोजेक्ट आम्ही स्वतः दोघे आमदार मिळून आमचो जो MP आसा आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद नारवडेकडे आम्ही फॉलो केले. आम्ही पहिले ते लेटर आम्ही सेंट्रल मिनिस्टराकडे त्यांच्याने आमचा लेटर धाडले आणि वर्क इज इन प्रोग्रेस. म्हणजे फक्त प्लॅनिंग बी करून जाय. आम्ही हे दोघे जण परत फॉलो करतो. वी आर फॉलोइंग डेली. आणि जाता तितले त्या बेगीन हॉस्पिटलाचे आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातले. ज्यामुळे या हॉस्पिटलाचो बेनिफिट हे जे हॉस्पिटल असतले प्युअर ॲलोपॅथिक हॉस्पिटल असतले. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना ESICच्या ह्या नव्या फांट्याक लागून भलायकी आनी भौशीक सुरक्षा लावार्थ्यांक बरो फायदो जातलो असो विश्वास उक्तायलो. मनशाक त्रास जावपाक लागलो जो खरोखरच सीक आसता आनी ताका बेनिफीट जर ती ESIC घेवपाक लागून जर 5-6 फावटी जर मारच्यो पडल्यो जाल्यार ती स्किमूच ताका मागीर ताका दिसता. पण आयज ह्या प्रयत्नान यश येयल्लें आसा की आमकां पणजे न्हू म्हापसाय न्हू आमकां आमच्या हांगासर बिचोलेच्या बिचोले ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां उपलब्ध जातले. आनी हे प्रयत्न जे कामगारांक मेळटा खरोखरच जे कमी पगारान जे कामगार काम करतात तांकां हे मेळप ही अत्यंत म्हत्वाची गोष्ट. आमच्या प्रयत्नामुळे हे आयज सकाळ जाता हे आमकां बी आनंद जाता हेजो आनी लोकांकूय हेजो लाभ जातलो ही खुशीची गजाल आसा. हांव सगळ्या कर्मचारी वर्गाचे हांव अभिनंदन करता. तशेंच ESI स्टाफ
जे त्यांच्यानी भी पुढाकार घेऊन हे काम करून आणले त्यांचे आम्ही तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको विनती करता हूँ कि अच्छी से अच्छी सर्विस यहाँ आप प्रोवाइड करें। उत्तर प्रदेशातल्या संभल हिंसा घडणूक प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांक घडणूक थळाचेर पाकिस्तानी शस्त्र कारखान्यांतल्यो काडतुसी आनी बॉक्सां मेळिल्ल्याचें दिश्टी पडलें। ताका लागून ह्या हिंसाचारांत पाकिस्तानाचो हात आशिल्ल्याचो अदमास तपास अधिकाऱ्यांनी उक्तायला। फॉरेन्सिक टीम म्हळ्यार न्याय वैद्यक पंगडान आयज घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केल्या उपरांत ही काडतुसां आनी बॉक्सां मेळ्ळीं। अजूनय मुखावेलो तपास सुरू आसा। फाटल्या म्हयन्यांत जामा मशिदीचें सर्वेक्षण सुरू आसतना हिंसाचार जाल्लो आनी तातूंत कांय पुलीस जखमी जाल्ले आनी 4 जाणांक मरण आयिल्लें। मुखेल वेंचणूक आयोगा वांगडा आयज जाल्ली चर्चा सकारात्मक आनी विधायक वातावरणात जाली अशें काँग्रेसीचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी हांणी म्हळां। आमी सगळेच लोकशाय बळिश्ट करपा खातीर यत्न करीत आसात। अशा वेळार वेंचणूक काळात जावपी सर्त विशम आसत आनी ताचो परिणाम संविधानाच्या मूळ पायाचेर जायत जाल्यार तें समान न्हय अशें काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान वेंचणूक आयोगाक सांगिल्ल्याचें अभिषेक मनू सिंघवी हांणी सांगलें। पक्षान उपस्थित केल्ल्या आक्षेपांत केंद्रीय वेंचणूक आयोग बेगीनूच जाप दिवपाची शक्यताय आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें। हमने कहा कि पारदर्शिता, विश्वास और लोकतंत्र के इंटरेस्ट में ये वार्तालाप होना चाहिए और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज करना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। केंद्र सरकाराच्या पालवान गोंया खातीर कार्गो आनी क्रूज हब येवजण चालीक लायतले आनी ते खातीर 101.72 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा अशी जाप केंद्रीय बंदर आनी उदका येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी राज्यसभेत एके लिखीत जापेत दिल्या। गोंयाक माल येरादारीक आनी क्रूज पर्यटन केंद्र करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या। सागरमाला येवजणे खाला राज्यांतल्या 9 जेटींची उदरगत करतले अशेंय मंत्र्यांनी जापेंत नमूद केलां। हळदोणे, पोन्ने गोंय, रायबंदर, पिळगांव, बाणस्तारी, दुर्भाट, रासय, शिरोडा आनी सावड्डे ह्या 9 जेटीच्या उदरगती खातीर 100 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा आनी तातूंतलो 50% वांटो दरेकी केंद्र आनी राज्य सरकार उखलतले अशें तांणी आपल्या जापेंत स्पश्ट केलें। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। लोकसभेत आयज रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर जालें। मान्यताये खातीर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी तें सभाघरा मुखार दवरलें। रेल्वे मळार अदीक दक्षताय आपणावपा खातीर हें दुरुस्ती विधेयक दवरलां अशें रेल्वे मंत्र्यांनी सभाघरांत सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय रेल्वेन मोलादीक उदरगत आनी परिवर्तन केलां अशें सांगून फाटल्या 10 वर्सां पयलीं रेल्वेचें अदमासपत्रक सुमार 29,000 कोटी रुपयाचें आशिल्लें, मात आतां तें 2,52,000 कोटी रुपयाचेर पावला अशी माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली। फाटल्या 10 वर्सांत 44,000 किलोमीटर रेल्वेचें विद्युतीकरणय जालां अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। Prime Minister Shri Narendra Modi ji is totally committed towards developing the railway network of Kerala
and the allocation of funds he has given is huge, more than 3,000 crore rupees, which is almost 8 times what it used to be 10 years ago. However, the support from the state government is not forthcoming, Honorable Speaker, sir. The land acquisition in the state of Kerala, despite the funds having been deposited, is a meager 16% of what land is required. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी भारत आनी चीन ह्या दोनूय देशांमदी संबंद वाडोवपा खातीर शीम वाठारांत शांतताय आनी स्थैर्य म्हत्वाचें आसा अशें सांगलें. चीन आनी भारत ह्या दोनूय देशांमदले संबंद ह्या विशयाचेर राज्यसभेत जाप दितना तांणी विस्तारान माहिती दिली. The situation arising after our counter deployment called for a multiple set of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. आयज नौदळ दीस. देशाच्या सुरक्षितताये खातीर नौदळाची भूमिका म्हत्वाची आसा. नौदळाच्या कार्याचो गौरव करपाच्या हेतान आयच्या दिसा देशभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 1971 वर्सा डायडंट अभियाना मजगती पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक जाप दितना तांच्यो 4 पाणबुडयो दर्यांत बुडोवपाक भारतीय नौदळाक यश आयिल्लें. ह्या अभियानात शेकड्यांनी पाकिस्तानी नौदळ कर्मचाऱ्यांक मरण आयिल्लें. ह्या जैताची याद म्हण आयचो दीस नौदळ दीस म्हण पाळटात. ह्या निमतान ओडिशांतल्या ब्लू फ्लॅग दर्यादेगेर एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू खासा सोयऱ्यो म्हण हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार तांणी लोकांक संबोधीत केलें. दर्या सुरक्षे खातीर नौदळ कटिबद्ध आसा. तशेंच नौसेनेत नारी शक्तीची झलक पळोवपाक मेळटा अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. The Navy has been at the forefront of all operational activities in the region, ensuring safety of seafarers and security of maritime trade, providing humanitarian assistance and disaster relief, with threatening illegal drug trafficking at sea that funds terrorist activities that endanger our national security. The seamless integration of advanced technology, tactical acumen, and sheer courage on display today aptly showcase the evolution of our Navy into a combat-ready, future-ready, and credible force. With 63 ships being built in India, the Navy's single-minded focus to be an Atmanirbhar force by 2047 provides inspiration to all of us to pursue innovation and mission mode. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत नौदळ दिसा निमतान परबी भेटयल्या. देशाची सुरक्षा आनी समृद्धी हे खातीर भारतान नौदळाच्या जवानांनी दिल्ल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली. अमृतसरांतल्या सुवर्ण मंदिरांत आयज सकाळीं फारपेट जालो. शिरोमणी अकाली दल अध्यक्ष आनी पंजाबाचे आदले उपमुखेलमंत्री सुखबीर सिंग बादल ह्या हल्ल्यांत थोडक्यांत वाटावले. फारपेट करपी मनशाक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला आनी मुखावेलो तपास सुरू केला. सुखबीर सिंग बादल हांणी मंत्रीपदाच्या काळांत केल्ल्या कांय चुकां खातीर तांकां अकाल तख्तान ख्यास्त फर्मायिल्ली. ते खातीर ते आयज मुखेल दाराचेर बशिल्ले आसतनाच तांचेर हो प्राणघातक हल्लो जालो. ह्या घडणुकेंत सुवर्ण मंदीर वाठारांत व्हडा प्रमाणांत बोवाळ लेगीत जालो. मस्कतांत सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या कनिश्ठ हॉकी आशियाई सर्तींत भारतान निमाणे फेरयेंत पावल घालां. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेंत भारतान मलेशियाचेर 3-1 गोलाच्या फरकान जैत मेळयलें. भारतान खेळाच्या सुरवेक सावनच आक्रमक खेळ करीत पयल्या सत्रांत 1-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतिल्ली. मध्यंतरा उपरांत आपलो खेळ कायम दवरीत 2 गोल केले. ते उपरांत मलेशिया पंगडान पयलो गोल केलो. मात सामन्याची वेळ सोंपली तेन्ना भारतान हो खेळ 3-1 अशा गुणांनी जिखलो. अजिंक्यपदा खातीर आयज भारत आनी पाकिस्तान पंगडा मदीं खेळ जातलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान देशांतल्या 57व्या वाघ संरक्षण प्रकल्पात मान्यताय दिल्या. मध्य प्रदेशांत
रातापानी वाघ प्रकल्पाक ही मान्यताय मेळ्ळ्या. देशांत वाघाचो आंकडो वाडोवप आनी तांचें संरक्षण आनी संवर्धन करपाचे नदरेन ह्या नव्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या खबरेक येवकार दिला. पर्यावरण मोगी खातीर ही खोशयेची गजाल आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हळें. फेंगल चक्रीवादळाक लागून पुदुचेरी आनी तामिळनाडू राज्यांत उटंगराचो पावस आनी जोरदार वाऱ्याक लागून लोकजिणेचेर परिणाम जाला. तिरुवन्नामलाईत पालसणां कोसळून जाल्ल्या घडणुकेंत 7 जाणांक मरण आयलें. रस्तो, रेल्वे आनी विमान येरादारी खंडीत जाल्या. रस्त्यांचेर उदक तुंबिल्ल्यान लोकजिणेचेर ताचो परिणाम जालो. कुड्डालोर जिल्ह्यांत हुंवाराक लागून शाळा आनी महाविद्यालयां बंद दवरची पडली. केरळांत रेड अलर्ट दिल्ल्या कारणान एनडीआरएफचे पंगड वायनाडांत दाखल जाल्यात. फेंगल चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांचे कडेन संपर्क साधून सगळ्या तरेची मजत दिवपाचें आश्वासन दिलां. मजगतीं गोंयांत लेगीत आयज दिसभर ढगाळ वातावरण आशिल्लें. हवेंत आर्द्रता वाडिल्ल्यान गरमीचें प्रमाण वाडलां. सांगे, फोंडें, पोन्ने गोंय, सांकवाडा ह्या वाठारांत शिपडून पावस पडिल्ल्याची खबर आसा. गोंय वेधशाळेन आयज आनी फाल्यां खातीर राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. पळया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. महाराष्ट्र भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदाचेर देवेंद्र फडणवीस हांची निवड. सरकार स्थापनेचो दावो. फाल्यां सांजे 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर सोपूतविधी. सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिसा निमतान खासा सुवाळ्याचे केले आयोजन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची खासा उपस्थिती. रेल्वे मळार अदीक दक्षताय आपणावपा खातीर रेल्वे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी विधेयका विशीं सभाघरात दिली माहिती. नौदळ दिसा निमतान ओडिसांतल्या ब्लू फ्लॅग दर्यादेगेर जाली कार्यावळ. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू असल्यो हाजीर. प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबीं. आनी फेंगल चक्रीवादळाक लागून पुदुचेरी आनी तामिळनाडू राज्यांत लोकजीण विस्कळीत. गोंयांत लेगीत येलो अलर्ट केला जारी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।